पाठ 1 सातत्य हाचेर आमी स्वाध्याय घेवया. उतरां आनी संगीत वाद्यांची चित्रां हांच्यो जोडयो जुळयात. एके वटेन वाद्यांची नांवां दिल्लीं आसात तर दुसरे वटेन वाद्यांची चित्रां दिल्लीं आसात. वाद्यांची नांवां वाचून घेवया. पेटी, रेबेक, सितार, ट्रम्पेट, ट्रम्पीट, गिटार, मुरली. आतां दुसरे वटेन चित्रां दिल्लीं आसात ताचे कडेन आमी तांच्यो जोडयो लावया. आतां पेटी ही पळयात पेटी. दुसरें आसा रेबेक, हे पळयात रेबेक. तिसरें सितार, ही सितार. ट्रम्पेट वा ट्रम्पीट खंय आसा बरें? हें पळय ट्रम्पेट. मुखाल्ले सुवातेर गिटार आनी निमाणे कडेन मुरली. ही पळयात मुरली. समजलें सगळ्यांक कोणाक कितें म्हणटात तें? खंयच्या वाद्याक खंयचें नांव आसा तें? आतां ही जाली विशिश्ट नामां. कळ्ळें? ही वाद्यां, पेटी, हे रेबेक, ही सितार, हे ट्रम्पेट, हे गिटार आनी ही मुरली. ही वाद्यां पूण तांकां विशिश्ट अशीं नांवां आसात ती आमकां कळ्ळी. आतां फुडें घेवया. आतां पाठ शिकले उपरांत पाठांत कांय विशिश्ट पात्रां असतात आनी ती पात्रां एकामेका मदीं संवाद करतात, उलयतात. हांगासर कांय वाक्यां दिल्यात आनी विचारलां कोणें म्हणलें आनी कोणाक म्हणलें. तुमचो भुरगो सामान्य भुरग्या सारको ना, हें कोणें म्हणलें? तबला मास्तरान कोणाक म्हणलें? जितेशाच्या बापायक म्हणलें. बरोबर. आरे अजुनय तूं तबलें वाजोवंक वता, कोणें म्हणलें? सांगात पळोवया कोणें म्हणलें हें वाक्य? हो कोणा मदीं जालो संवाद? जितेशाच्या इश्टान जितेशाक म्हणलें. जितेशाच्या इश्टान जितेशाक म्हणलें. तो वर्गाक येता म्हणटा तेन्ना ताका घेवन येयात. हें वाक्य कोणें म्हणलें? तबला मास्तरान जितेशाच्या आवयक म्हणलें. अशीच आनीकय कांय वाक्यां पाठांत आसात ती तुमी सोदून काडात आनी ताचेर आपले आपूण स्वाध्याय करून घेयात. देव बरें करूं.